येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सरकार करपाक सोदता शिरगांवच्या खण लिजाचें ऑक्शन. देवस्थान आनी कम्युनिदादीन घेतल्या खर हरकत. म्हणटात आदी करात जाग्यार घालात आमचे प्रश्न, मागीरच करात ऑक्शन. 21 ऑक्टोबराक मनयतात पोलीस स्मृती दिन. गोंयांतूय सेवा करतना वीर मरण आयिल्ल्या पोलिसांक ओपली आर्गां. मुख्यमंत्र्यान केली खड्डोमुक्त गोंयची घोशणा. तरीकूय भौतीक रस्त्यांक वेंग मारून बसल्यात खड्डे. चोनसार पारशा रस्त्या मदींच प्रगटलो नवो खड्डो, जो गांवांत जावन रावला चाय पे चर्चेचो विशय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शिरगांवच्या मायनिंगा खातीर नवे ब्लॉक तयार करून 3 खणी अलॉट करपाच्या ऑक्शनाक सरकारान टेंडर काडला. शिरगांवकारांनी ताका खर हरकत घेतल्या. जो मेरेन शिरगांवचे मुळावे प्रश्न सुटावे जायनात तो मेरेन खणीचें ऑक्शन करचें न्हय, देवस्थान आनी थळावे कम्युनिदादीन मागला. मय मतदारसंघात येवपी शिरगांवांत बांदेकार, चौगुले आनी सेजा गोवा अशें मेळून फाटल्या 70 वर्सां सावन 3 खण धनयांच्यो खणी चलताल्यो. सद्याक 3 खणींनी मेळून 5-6 पीठ खणून तशेंच सोडल्यात. तांची खोलाय गांवचे जमनी परस चड आसा. देखून शेतां माणसो उद्ध्वस्त जाल्यातच. उदक भरिल्ल्यान गांवा खातीर हो संकटाचो तिकतिकपी बॉम्ब जावन रावला. कम्युनिदादेन सरकाराच्या हालचालीचेर दुबाव उक्तायला. शिरगांवचो चडसो भाग खण लिजात आशिल्ल्यान घरां सयत देवळांय उद्ध्वस्त जातली. शिरगांवच्योच खणी सुरू करपा फाटलो सरकाराचो हेत कितें? थळावे कम्युनिदादेन प्रस्न केला. तेका लागून ते पिड्साक लागून आमची शेतां जी आसा ती शेतां सगळी डिस्ट्रॉय जाली. जवळ जवळ गेली 20 वर्सां आमची शेतां जी आसा ती टोटल बंद जाल्ली आसा. आमचे जे रिसोर्सीस आसले, वॉटर रिसोर्सीस, ते सगळे बॉडीज बंद जाले. आतां मायनिंग बंद जाल्या उपरांत, त्याच्या उपरांत किंवा त्याच्या पयलीं सुद्दां ह्या मायनिंग कंपनीनूय हे जे रिसोर्सीस आसात किंवा ही शेतां जी आसा त्याच्या नंतर आमचे क्रिक्स आशिल्ले व्हडले, ज्या क्रिक्सान आमकां भरपूर नुस्तें जेन्ना तें मेळटालें ते 20 वर्सां पयलीं पासून आतां तेंच्यांनी ते क्रिक्सान मायनीची माती येवन ते सगळे क्रिक्स जे आसात ते मातीमय जाल्ले आसात. तितून आतां उदक म्हणटात तें ना. अशा तरेन पूर्ण गांवाची जी आसा ती नासधूस टोटल ह्या मायनी ज्यो 3 मायनी जेन्ना 70 वर्सां चलताले तेंच्यांनी पूर्ण गांवाची जी आसा ती नासधूस केल्ली आसा. मायनीचे जे हे प्रोजेक्ट जे आसात हेंचे सगळे पीठ जे आसात ते जवळ जवळ 100 मीटर आनी 150 मीटर अंतराचेर आसा देवळाच्या आनी घराच्या. आमच्या शिरगांवची घरां जी तुमकां हांवें सांगली की जवळ जवळ 2.5 किलोमीटर हो मायनींग ऑक्युपाय गांव आसा आमचो आनी 1/2 किलोमीटर जो आसा तो लोकवस्ती आसा गांवची. तेतूंतल्या लोकवस्तींतली जवळ जवळ 370 घरां आसा ती मायनींग लिजान येतात आनी फक्त 27 घरां जी आसात ती लिजा भायर आसात. आतां नवे समज जर कोणूय येयले थंयसर अडाणी अंबानी सारके किंवा जिंदाला सारके समज मायन घेवपाक येयले ते डायरेक्ट थंयच्यान मायन गव्हर्मेंटा कडल्यान घेतले. तुमची घरां बिरां जी आसा ती लिजान आसा, डायरेक्टली हाकलून दितले. तुमच्यानी हांगासर अस्तित्व उरपाचें ना. देवळां जी आसात न्ही आमची देवाची ती सगळी देवळां मायनींग लिजान आसा. एक सुद्दां ना. स्प्रिंग्स जे आसा, जे सोर्सीस हे आसात ते सगळे मायनींग लिजान आसात. हाचो विचार जो आसा कितलीशीच आमी रिप्रेझेंटेशन आमी गव्हर्मेंटाक दिवन सुद्दां गव्हर्मेंटानूय ताचेर कसलेंच लक्ष दिनासतना कांयच केलें ना. मायनींग नवीन ऑप्शन जे गव्हर्मेंट आसा पळय त्या ऑप्शनान जो पर्यंत हे सगळे आमचे प्रॉब्लेम्स आसात ते प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तो पर्यंत हे मायनींग ऑप्शन करपाचें न्हू. खण उद्देगाचे सगळे नेम मोडून गांव पोकळ्ळो. आतां खणिल्ले पीठ तशेंच सोडून दिल्यात. सरकार आनी खण वेवस्थापनाक शेकड्यांनी निवेदनां भेटोवनय कोणेच आयकून घेतलें ना. आतां गांव संकश्टात आयला. आमची टोटल जी एरिया शिरगांवची आसा ती जवळ जवळ 3 स्क्वेअर मीटर आसा. तेतूंतली 2.5 स्क्वेअर मीटर हे मायनींग पीट्सान आनी मायन एरियान भरलेली आसा. आमच्या गांवाच्या पॉप्युलेशना पेक्षा मायनींग पीट्स हे जास्त आसा. MMDR एक्टा प्रमाणे मायनींग कंपनी कितें करपाक जाय की एक पीठ काडून जाल्या उपरांत तो रिस्टोर करप, ताचे सगळे परत धापून घेवप आनी मागीर दुसऱ्या पिठाक वचप. हेंच्यांनी तेजो अजिबात विचार करिनासतना मायनींग पीट्स काडून सगळे मिनरल वॉल्स घेवन गेले आनी अक्षरशः एक बॉम्ब जो आसा पळय तो शिरगांवच्या माथ्यार आमच्या तेंच्यांनी तयार करून ठेयलेलो आसा. आनी हे पीट्स जे आसात
ते कायद्याच्या टोटल भायर वॉटर लेवलाच्या सकयल मायनिंग पीट्स वचपाक जायना. तर हेंचे 40 ते 50 मीटर डीप पीट जे आसा ते शिरगांवान घालून घेतले आसा. ताचो इफेक्ट जो आसा तो इतलो भयंकर जाल्लो आसा की तेका लागून त्या पिट्साक लागून आमची शेतां जी आसा ती शेतां सगळीं डिस्ट्रॉय जाली. जवळ जवळ गेली 20 वर्सां आमची शेतां जी आसा ती टोटल बंद जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. ड्युटी करतना वीरमरण आयिल्ल्या पोलिसांच्या यादीन पोलीस स्मृती दिन मनयलो. पणजेच्या पुलीस मुख्यालयांत DGP जसपाल सिंग हांणी वीरमरण आयिल्ल्या शहिदांक आर्गां ओंपलीं. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर उठाए जा. गोयच्या पुलीस मुख्यालयात पुलीस स्मृती दिन मनयलो. 21 ऑक्टोबर 1959 दिसा गस्त घालतना चीनी सैन्यान शहीद जालेल्या राष्ट्रीय पुलीस दळाच्या यादीन हो दीस सुरू केल्लो. पुलीस दळांतल्या शहिदांक आर्गां ओंपपा खातीर हो दीस भारतभर पुलीस स्मृती दीस म्हणून मनयतात. पळयात. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर उठाए जा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्र्यान खड्डेमुक्त गोंय ही घोशणा केली खरी, पूण गोंय खड्डेमुक्त जावपाक पावलें ना. लोकांनी खड्डेमुक्त घोशणेचेर समाज माध्यमांतल्यान टिप्पणी केली. अजुनूय खड्डे मुख्यमंत्र्याची फाट सोडिनात. देखीक चोनसाय पार्शेच्या रस्त्यार मदींच पडिल्ल्या फोंडाचेर गरमागरम चाय पे चर्चा चल्ल्या. गोंय खड्डेमुक्त जावंक नाच त्या मतदारसंघातले मंत्री, आमदार, नगराध्यक्ष वा पंच सरपंचांनी अजून हो प्रस्न गंभीरतायेन घेवंक ना. चोनसाय पार्श्यां रस्तो नेमपाक लागला, पूण तो सगळ्यात आदी पडलो तो थळाव्याचे नदरेक, लोकप्रतिनिधीच्या न्हू. बोळ घातल्या उपरांत टिपिकल सरकारी पद्दतीन काम सुरू जालां. आयकात पार्सेच्या रस्त्याची गाथा. काल हांगासून हांव 3:30 वयतालो तेव्हा एक बारीकसो होंडो कहो पडलेलो म्हाका दिसलो की आतां ह्या होंड्यान कोणाचे 2 व्हिलरचे जर व्हील जर गेले जाल्यार तो पडोंक शकता. म्हणून हांवें सेफ्टी प्रिकॉशना खातीर एक थंयसर ते झाडां त्या खड्ड्यान घालून दवरली आनी लोकांक एक अवेरनेस केली. म्हणजे कोणें ह्या जावंक फावना, म्हणजे एक्सिडंट जावंक फावना म्हणून मी स्थानिक पंचाक फोन केलो. स्वप्नील नायक म्हणून तो आमचो म्हणजे स्थानिक म्हणजे आमचो फुडले 4 नंबर वॉर्डाचो पंच, ताका 3 नंबर वॉर्डाचो, ताका फोन केलो आनी ताका सांगलें
अशे प्रॉब्लेम हा. तो म्हणालो आपण आमदाराक सांगता आणि मागीर ते करया आणि ते म्हणालो PWD फाल्यां आफोया. आणि आयज PWDचे अधिकारी येयले आणि ताका पाहणी केली तेंच्यांनी आणि आता पुढे काय प्रोसिजर त्यांचा झाला तो म्हाका आणि अजून काय खबर ना. हे पळयतकूच अशें दिसता की हांगाय थोडीशी बेजबाबदारपणां जाल्ली आसा. जेन्ना हो व्हाळ जेन्ना जाला हाचो करंट ज्या पद्दतीन पावसाळी दिसांनी उदक येता नेटाचें ताका तशें प्रोविजन भायर सरपाक जाय आशिल्लें. तें नासल्या कारणान सगळें प्रेशर येवन ती पोंची व्हांवून गेला आनी हो खड्डो जाला. आतां जाला ते जाला पण ताका प्रोविजन बेगींतल्या बेगीन कितें करचें आनी ही तात्काळ ताची सोय करची. कारण लोकांक रातचे ट्रॅव्हल करतना कोणाचें व्हील बील गेलें आनी कितें जालें जाल्यार मोठी हानी जावपाची शक्यता आसा. प्राणहानी जावपाक शकता. आमी डेली ट्रॅव्हल करता आनी हें पळयता. आतां कितलेशे तेंप जालो जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 म्हयनो जालो हो होल हांगा आसा. ह्या अशा परिस्थितीन हो आनी कितलो तेंप दवरतले. हो जो रोड खचलो तेका कारण म्हणजे माडेबांगीन जी म्हणटात शेत तेका तेंकान व्हाळ आसलो ती प्रॉपर्टी आणि तेंकान आमची प्रॉपर्टी. हेच्या मदसून जो व्हाळ आसलो तो सरळ व्हाळ बांदून लेफ्टान सरळ सकयल पावंक जाय आसलो कलवटा. तो हो जो आसलो कलवट हो ल्हान कलवट आणि हे जे बांदलां पळय गटार व्हडले केला जो व्हाळ त्याच्यामुळे पाणयाचो लोड जाता. भर पावसान हेचे वयरसून पाणी वयता कारण दोशी वाटेन ह्या पाणी सारक्या वचना ना. आणि त्याच्यामुळे हो पयलीं बांदलेलो तेव्हा हो इनलिगल बांदलेलो WRD. तेन्ना काही ओनरांनी तो बंद केल्लो. त्याच्यानंतर मग काय हा पर्सन हो बांदलो त्या कॉन्ट्रॅक्टरान रात दीस करून. मुळात रस्ते नेमतात कशे, फोंड पडटात कशे, प्रस्न खंटा खंटा मुळा कडेन पावतकच कळटा हेका जबाबदार सरकारी कामाची पद्दत, नियोजन शुन्यताय. आदलो सरपंच असलेल्या प्रदीप देसायान ह्या निमतान एकूण वेवस्थेचेरच फार पेटयले. ऐकात. फाल्यां आनीक हो खचतलो रस्तो. आणि आता माझ्या माहिती प्रमाणे काल खंय आतांचो नवीन इलेक्टेड MLA येवन गेल्लो हय आणि तो बघून गेला. तसो स्थानीक पंच एक चोनसायचो जो तेका ही एरिया लागना ना पण तो आज आणि काल हय खंयचे इंजिनियर हाड आणि कोण हाड तांकां घेवन हय वळवळता. पण हयसलो स्थानीक जो पंच आहा तो सध्या नंबरच दिवच्या हेतून आहा. पंचायतीचे इनलिगल नंबर दिवची कामां चालू आहात तेजी. असल्या कामाशी त्याचं लक्ष ना. कमिशनां घेवपाची आणि ही कामां करपाची. आज इंजिनियर येयले फाल्यांच्या दिसांनी हा सगळा तात्पुरता रिपेरिंग जाताना पण तेतून ह्या जावचाना हेचो टेंडर करून 8 दिसान प्रायोरिटीचेर हो ह्या रस्तो बेगीन जावचो. गोवा 365 खातीर पारसेच्यान संदीप कामुलकार. चिंचोणकाराच्या वाट्याक एक नवी समस्या आयल्या. खाजगी मालमत्तेंतल्यान घाणी घुट्टाणी येतात. थंय कोयराच्यो राशी आसात. घाण जाल्या. दुकर ही घाण उस्तितात. ताका हे सुवातेचो धनी आनी दर्या देगेवयल्या रिसॉर्टवाल्यांक जबाबदार मानून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. पंचायतीन बेगोबेग कारवाय करची थळाव्यांनी उलो मारला. पंचायत आनी भलायकी खात्यान हाचे आदीं ह्या जाग्याचें बेगोबेग इन्स्पेक्शन केल्लें. ह्या वेळार थळाव्या लोकांचे आरोप खरे आशिल्ल्याचे दिसून आयले. फुडली कारवाय करपाची पद्दत अजून अधिकाऱ्यांनी थारावंक ना. पूण आतां ही मालमत्ता सील ऑफ जातली. आमचो रिपोर्टर कागाळ दाखल करपी थळाव्या लोकां कडेन आनी तपासणी खातीर भितर आयिल्ल्या अधिकाऱ्यां कडेन उलयलो. ऐकात तांचें म्हणणें. सो लोकांक हिंगा लोकल्सांक कंप्लेन आसली हिंगा गार्बेज इलिगल गार्बेज डंप करताय म्हणून आनी इलिगल पिगरी चलत म्हणून आनी तेचे वास येत म्हणून. सो आमी आज इन्स्पेक्शन केलां विथ पंचायत मेंबर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट आनी विथ द लोकल्स आनी ऑल द कंप्लेनेंट आनी ते ओनर आहाय तेंच्याय बराबर. सो सगळे कॉपरेट जालां, बरे भाशेन इन्स्पेक्शन जालां आनी ऑब्जर्व जालां. सो दे हॅव नोट डावन, हेल्थ ऑफिसर आहा तेणें नोट डावन, सेक्रेटरी नोट करून दवरला. सो पंचायत बॉडी वील टेक द डिसिजन. चिचोण न्हू कोस्टल सायड आहे, कावलेसी जावं बेनावली कोस्टल सायड आहा ती बीच एरिया. सो तेंकां सिस्टम आहा गव्हर्मेंटालो. तेंकां एक बायोगॅस प्लांट आसपा जाय, तेंकां एक MRF आसपा जाय, तेंकां सगळे मॅटेरियल आहा ते थिंगा रिकवरी फेसिलिटी आसपा जाय. सो आमी ऑब्जर्व केला आणि कंप्लेन लोकांनी दिली ती सारकी बी आहा. आमी आतां ते ओनराक सांगितलं स्टॉप इमिजिएटली. ओके आणि फर्दर तेजे एक्शन कितें जातलें ते आमी लोकांक सांगूनूच वतले. आनी टेक्निकल टीम आपोवन फुली आनी फावटी आमी इन्स्पेक्शन थारावपाक केला. कित्याक उदकाची वाट बंद जाला. सो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाकूय आमी घेतले हाजे बराबर
आनी फर्दर कितें एक्शन जावपा खातीर जातलें एज पर लॉ. फ्रॉम द इयर ऑफ 2013 हांवें कंप्लेन फायल केलोले. ह्या पिगरीचो वास म्हज्यान सोसूं जायना जाय. तेन्ना हांवें तांकां जायत पुसा बरे भाशेन सांगिल्लें की तुमी मातशें हें कितें कोताय तें बरे भाशेन कोराय म्हूण. आनी म्हाका अशें करून पयलो लोकांचो कॉपरेशन नासलोलें. आतां ही टीम सगळी स्ट्रॉंग जाल्या. भाटकारा गेले शेतां लागून तोवूय मुखार सरला आनी तेका लागून आमी सगळीं गांवची एकठांय जाले आनी आज हे इन्स्पेक्शन लागलोलें. सो ते इन्स्पेक्शनाक सगळीं एटेंड जाले आनी पंचायत आनी हेल्थ आनी सगळे पळय डिपार्टमेंट येयले पळय हांव तेंका सगल्यांक देव बरें कर म्हणटा. साय उदकाची बागी बसोन वयतालो लोक आनी पाळो आसता तेन्ना आमी गाडी घेवन ट्राक घेवन येताले त्या पासून ताका उदक सगळें बोल्लें वचोंक जायना आनी वाट ना उदक भायर सरपाक. सो आतां उदक पिड्ड्यार जाला. हॉटेल वेस्ट डंपिंग आसा पळय ती एक्टिविटी चलता म्हणून आमकां कंप्लेन दिल्ली आसा लोकल्सांनी. आनीक अलॉंग विथ आनीक पिगरी एक्टिविटी तितून तेंगेले पळयलें जाल्यार पीक सिलरींग एक्टिविटी आहा पळय तेजो सरावंडींग सगळो वेस्टेज आहा तेजो वास लोकांक तांकां सगळ्यांक येता. आनीक तेजे बाकीचे जे पळय लिगलिटीज परमिशन्स कितें आसात पळय ती तांकां तेंच्यांनी बेगीन जाता तितली बेगीन प्रोड्यूस करची. सो दॅट फुडली एक्शन आहा पळय ती आमकां घेवपाक बरी पडटली. आनीक सद्याक ताका टायम बींग हे प्रिमायसीस आहा ती बंद कर म्हणून पंचायती मार्फत तांकां डायरेक्शन्स दिल्ले आसात. गार्बेज डंप केल्ली तेंची बॅग्स आसात बॅग्स दवरल्ले आसात भितर आसात. मागीर तुमी हेजेर कितें करतले मुखार? आतां एक्शन तेंचे आमचे अंडर हेल्थ एक्ट कितें आसा पळय त्या प्रमाणे तांकां आमी डायरेक्शन्स दितले आनीक थ्रू पंचायतय डायरेक्शन्स वयतली. इन्स्पेक्शना खातीर भितर सरपी अधिकाऱ्यांनी आरोपांनी तथ्य आसा अशें सांगल्या उपरांत मालमत्तेच्या धनिया कडेन आमी उलोवंक पावले. आयकात. म्हणजे प्रॉपर हांवें सेप्टीक मारलो आहा सेप्टीकाक उदक सोडलो आहा आनी नीम सोडलो ना. गार्बेज हाड म्हणून सांगताय ते गार्बेज हांव प्रॉपर पिगरी घाता खंय डंप कोना दुसऱ्या प्रॉपर्टी मुगे प्रॉपर्टी क्लीन आहा आनी हांवें मुगे प्रॉपर्टी आहा की दवरलो आहा मुगे पॉंड आहा फिशी पॉंड आनी तो कार्ड गायलो हांवें 5,000. दुसऱ्या तो मुंगली प्रॉपर्टी आहा 38,000 स्क्वेअर मिटर मुगे आहा 11,000. तूं हांगा दुसरी प्रॉपर्टी नाका डंप करूंक. तूं तुगे तुगे फिशी पॉंड देवून करूं आतां पिगरी फिशी पॉंड करूं आतां उदक डायरेक्ट फिशी पॉंडाक घालूं आतां. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फुडल्या म्हयन्यांत अपंगुळां खातीर गोंयांत जॉब फेअर जावपाचो आसा. रोजगार दिवपाक सोंपें जावचें म्हणून तांचें मुल्यांकन जालें. परवरे उपरांत आयज मडगांव इव्हॅल्युएशन रिहॅबिलिटेशन गायडन्स कॅम्प जालो. स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, नॅशनल करियर सर्व्हिस सेंटर फॉर डिफरंटली एबल्ड मुंबय आनी डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन गोंय हांच्या जोड पालवान हो कॅम्प घडोवन हाडलो. आवेलिनो डिसान ह्या कॅम्पा फाटलो हेत विस्कटावन सांगलो. काल आमी पळय आसलेले आनी आयज आमी मडगांव आसा. हेतू म्हणल्यार प्रोग्रामाचो की डिसेबल्ड लोकांचे जे आसा गोंयांत तेंचे कडेन कसलें काम करपाक जातलें आनी तेजें एसेसमेंट आमी करता हे 2 दिसांनी आनी मागीर तें लिस्ट आमी घेवन एक जॉब फेअर करतले. थंय आमी कंपनी लोकांक बी आपयतले आनी ते हितून करतले. तेच पळय तेंचे वेबसायट आसा नॅशनल करियर सर्वीस थिंगाय डिसेबल्ड लोकांनी वचून रजिस्टर करपाक जाता. जे कोण एम्प्लॉयर आसात जे कोण डिसेबल्ड लोकांक काम दिवपाक सोदता तेणी ते वेबसायटीचेर नॅशनल करियर सर्वीस वेबसायटीचेर वचून तेमच्यान रजिस्टर करपाक जाता आनी तेमच्यान आमकांय कॉन्टेक्ट करपाक जाता. तो फुडले म्हयने जेन्ना आमी जॉब फेअर करता तेमकां मातशें सोंपें जाता. हांगासर ऑलमोस्ट 150 लोकांनी फायदो घेतलेलो आसा आनी थोडी आनी डिसेबल्ड आसा ती येतात आपणाची स्क्रिनींग करपा खातीर. कालूय आमी एक्चुली ऑर्गनायज प्रोग्राम केल्लो संजय स्कूल परवरी थिंगासर 96 भुरग्यांनी एनरोल केल्लें आसा. 96 वयली भुरगीं येयल्लीं बट ओन्ली 96 हॅव एनरोल बिकॉज दे वे बिलो 15 years सो दे वे नॉट बीन एनरोल. 8 trades: computer hardware, electronics, electrical, then computer application, office management, and content tailoring, dressmaking, general mechanic. We full big workshop for the vocational training or as well
evaluation for the PWD post. Director General, Government of India, our office is stained by 1968. गोवा 365 खातीर मडगांव सावन संदीप तुयेकार. संघटनेच्या अध्यक्षपदाक लागून 2 पॅनलां मदीं झगडी चलिल्ल्यान GCA स्वताच्याच राजकारणात फसल्या. विरोधी पॅनलांनी फटिंगपणां आनी वावड्यो पातळ्ळ्यात असो आरोप GCAचो अध्यक्षपदाचो उमेदवार विपुल फडतेन केला. पळयात. विरोधी पॅनलांनी आपल्यान केल्ल्या चुकीच्या कृत्यांच्यो वावड्यो पाताळयल्यात. GCAच्या अध्यक्षपदाचो उमेदवार विपुल फडतेन शुक्रारा आरोप केलो. समर्थन मेळोवपा खातीर सचिव म्हूण बिनविरोध वेंचून आयिल्लो रोहन देसाय आपल्या पॅनलाचो भाग आशिल्लो असो दावो विरोधी पक्ष करता असोय आरोप तांणी केला. खुबश्या पद्दतीन सांगला की हो मेंबर आमच्या पॅनलांतलो. तुम्ही जाणा की हांगासर जे मेंबर्स आहा हांगासर जे आमच्या पॅनलांतले मनीस बसलेले आहा तांकां मेजॉरिटी क्लबांचो सपोर्ट आसा. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पळयत अनंत फोंड्याच्यान रिप्रेझेंट करता ताका फोंड्यातले क्लब सगळे सपोर्ट आहा ताका. तशेंच रमेश केरोल वास्कोचो रिप्रेझेंटेटिव्ह वास्कोतले टोटल क्लबांनी ताका प्रपोज केला आणि ताका सांगला आमकां सांगला की ताका घ्या म्हणून तुमी पॅनलान. सो तशेंच बाकीचे सुद्दां आहा सगळे सायबर आसा रोहन आसा तांकां क्लबांचो सपोर्ट आसा. सो हे ऑपोजीट आमच्या कोण आसा ते पॅनलूय जाणाय की क्लबांचो सपोर्ट आमच्या वाटेन आहा म्हणून ते क्लबांक कन्फ्यूज करपाक थोड्यांची नांवां आपल्या पॅनलान म्हणून दाखोवंक सोदता. म्हाका दिसता रोहनाचें नांव चालूच तेंच्यांनी ऑलरेडी डिक्लेअर केलें की आपल्या पॅनलांतल्यान म्हणून. सो दॅट इज आय थिंक अ बीग रोहन तुम्ही जाणा सध्या हांगा बसलो म्हणटकीर आनी वेगळे सांगपाचें खर्च ना obviously no, I mean it is by default since I am here I represent this group. म्हाका दिसता ऑपोजिशनांकडे तुम्ही जाणा आसतले सेक्रेटरीचें काम ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड ऑफ द असोसिएशन अँड आय थिंक दॅट इज अ बिग टास्क. सेक्रेटरीच्या पोस्टाक सुद्दां भरपा खातीर आय थिंक वी नीड केपेबल पीपल. ऑपोजिशनांकडे आय थिंक दॅट इज देअर बिगस्ट विकनस. तेंच्याकडे केपेबल पीपलूच ना म्हणून तेंच्यांनी भरूंक ना. दॅट इज वाय ही हॅज कम अनअपोज्ड. म्हाका दिसता 3-4 मेंबरांनी ते असे आरोप केलेले आहा. भितर ट्रेजरर सुद्दां आहा आमचो परेश. ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मायंड. आय हॅव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. आणि आमचे GCAचे सिस्टम तुम्ही पळयत जाल्यार मॅन्डेटरी सिग्नेचर इज ऑफ द ट्रेजरर नॉट ऑफ द सेक्रेटरी. सेक्रेटरी इज एन ऑप्शनल सिग्नेटरी. सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट. सो ज्या टायमार परेश किंवा ट्रेजरर स्वतः सायन मारता त्या हेचेर दॅट टायम ही कॅनॉट टेल एव्हरीवन दॅट आय एम टू बी ब्लेम. सिस्टम सगळी GCAन इतली बरी बसलेली आहा की CAGचो रिपोर्ट सुद्धा येयला, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट सुद्धा येयला, प्लस इतले चॅक्स आहा सिस्टमान. आय थिंक इट इज व्हेरी ट्रान्सपरंट, व्हेरी अकाउंटेबल. आय एम प्राऊड टू से दॅट GCA does not fall under the purview of RTI. But if anyone, any of the media people or anyone from Goa comes to GCA and asks for any information, we are willing to give it. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो. फाटल्या कांय दिसांनी सेगीत पडपी पावसा उपरांत आतां सुकें हवामान अणभवपाक मेळटलें. जाल्यार शेनवारा कांय वाठारांनी 1 वा 2 फावट पावस झडटलो, पूण चडसो दीस सुकें उरतलें. दिवाळे पयलींचें हवामान थंड आनी सुकें उरतलें. थंडेचे दीस लागीं पाविल्ल्यान दिवाळेच्या सप्तकांत हवामान थंड उरतलें. 24 तारखे मेरेन चडावत तापमान 2 डिग्रीन कमी जावन 20 डिग्रीच्या वयर उरतलें. तो मेरेन चडावत तापमान 32 डिग्रीच्या लागसार उरून हवामान सुकें आनी गरम उरतलें. हवामान नितळ जाता तसो फांतोडेर दंव पळोवपाक मेळटलो. बोट दर्या खाशेली शिटकावणी ना. 23 तारखे मेरेन हलको पावस. 24-25 वेर सुकें हवामान. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. सोमार मेरेन हवामानात 2 डिग्रीन उणाव. बोट दर्या खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.